GFAचो प्रेसिडेंट बाब कायतान, म्हजो इश्ट बाब आवडतान, तियात्रिस्ट हाजेर आशिल्ले सगळे भावना आनी भयणांनो, आमचे तियात्र इज इन एड ऑफ टू पीपल हू हॅव बीन हांव सिरियल म्हणून आमी रेफरी काउंटीतलो व्हरना पूण दोगांयचे आदाराक हें तियात्र केल्लें आहा. कल्चर आनी स्पोर्ट्स बोथ लिंक्ड आसतात. जितलो फुटबॉल आमचे गोंयकारांच्या रक्तान आहा म्हणटात तितलें तियात्र हें आमचें कल्चर. आनी दोनूय तियात्रिस्ट आनी फुटबॉलर एक जावन दोगांक आदार करपाक फुडें सरला. जें काम सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें काम आज लोक फुडें सरून करतात हें पळोवन खूब बरें दिसता. आज तियात्र जर कितें म्हणटलें नवी भुरगीं जीं आयलीं आनी एक हें केलो, एक संकल्प केलो, एक टार्गेट अशें दवरलें की वर्ल्ड कप आमी एक दीस केलें तरी गोंयांत हाडटले म्हणून. आमकां म्हाका जाल्यार दिसना हांव चिंतो वचप जातलें जे भशेन फुटबॉल चल्ला ते भशेन. पूण केन्ना तरी तें येवचें हें आमकां सगळ्यांक आमचे काळजांत एक ड्रीम आसतली, हें एक स्वप्न कशें आसतलें. पूण हें उरपा खातीर नवीन जितलीं भुरगीं तियात्रांत येतात तशेंच नवे फुटबॉलर येवंक शकतले. आनी फुटबॉलर केन्ना येतले जेन्ना ते वेटरन जातकच सरकार तांकां राखता, तांकां सोशियल सिक्युरिटी दिता. हें पयलीं गॅरंटेड आसा जाल्यारूच नवो फुटबॉलर येतलो. काल लोकांक फुटबॉल खेळटले हें आमी खूब देशांनी जाल्लें पळयलां. वेस्ट इंडीज म्हणजे आमी भुरगे आसतना बेस्ट क्रिकेटींग सायड आशिल्ली. आज वेस्ट इंडीज देशान अशें जावपाक लागलें की क्रिकेटीन पयसो ना ताणें क्रिकेटूच सोडली. आज वेस्ट इंडीज इज नॉट ट्रायिंग व्हेरी हाय अप इन क्रिकेट. ते मागीर बेसबॉल, बास्केटबॉल तातूंत गेले. ते गोंयांत जावंक शकता फाल्यां आनी फुटबॉल आमच्या रक्तांत आहा म्हणटलें फुटबॉलूच गोंयांत ना जावंक शकता. केन्ना जातलें जेन्ना सरकार जो आहा तो फुटबॉलूय तांकां सोदना आनी तांकां गोंयचे कल्चर आनी तियात्रूय सोदना. हें जातकच हें जावपाक शकता. आनी हें ना जावपा खातीर आमचो सगळो गोंयकारांचो एकवट जाय. जो एकवट आमी थोडे दीस पयलीं रेसांव पळयल्लो आहा. लोक जिखल्यात एक पार्टी वा एक उमेदवार जिखूंक ना, लोकांनी आपल्या आंगार घेतले आनी लोकांनी एक दाखोवन दिलें सरकाराक की सगळें तुमी म्हणटाले जावचें ना. लोकांच्या हातांत पावर आसता लोकशायेन. ते भशेन आज ह्या तियात्राक आदार करून तुमी एक दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयकारां भितर एक काळीज भितून आहा. आनी हे काळीज आमी पयलीं खुबदां पळयतात की कल्चर पयलीं आमी भुरगे आसतना एक वी आर द वर्ल्ड म्हणून एक कथा आसलें. दॅट वॉज लायव्ह एड 1985 इथिओपियेक लोक मरपाक लागले. सो सगळे जे टॉप पॉप सिंगर्स आशिल्ले तांणी एक जावन एक कॉन्सर्ट केलो USA फॉर आफ्रिका म्हणून लायव्ह एड म्हणून. ताजे वयल्यान इन एड ऑफ समबडी ऑर इन एड ऑफ अ कॉज कल्चर अँड स्पोर्ट्स कमिंग टुगेदर हे कल्चर सुरवात जाली. ही सुरवात आज पर्यंत गोंयांत जिती आहा हें पळोवन खूब बरें दिसता. आनी आमच्यान जें कितें करून घेता सिरियलान एक मेसेज घाली की सरकार इतलें करता विश्वजीत राणे लोकांक कॅन्सर पेशंटांक आदार करता. कोणे तरी ताका सांगचें म्हणून की बाबा आपुणूय तो आपल्या भुरग्यांक ताका नोकरी दिवची म्हणून. आज सरकार नोकऱ्यो विकता, स्थानीक मनशाक नोकऱ्यो मेळना. ह्यो तरी दिवच्यो आनी तुवें ताचेर आवाज काडचो. हांवें म्हणल्यार आवाज तरी मनशाक काडूं येता. कितले सरकार हांव आयकतलो ते म्हाका कांय गॅरंटी ना. हांव काय ते उद्यार ना वा हांव ते मस्का पनिश करपाक वचना सरकाराक. गोंयकारां खातीर झगडप हें आमचें कर्तव्य जाता, आमची ड्युटी जाता आनी हांव सदांच करतलो. हो जो एकवट तुमी दाखयला हाजे खातीर तुमकां परबी दिता. आनी चड करून वेटरन फुटबॉल क्लबाक परबी दिता कित्याक तांणी हो इनिशिएटीव घेतला आनी हे इनिशिएटिव्हाक तुमी सपोर्ट केला. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हजी दोन उतरां आयकली देव बरें करूं.